आजच्या या खाशेल्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे बरोबर आसा सावथाच्यान आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे खजिनदार नवारविल दुरालो, आमचे उत्तरेच्यान आमचे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे अध्यक्ष बाब विरेन शिरोडकर, आमचे गोवा महिला अध्यक्षा बाय प्रतीक्षा कलप, आमच्या बरोबर गोवा यूथ काँग्रेसीचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेश. आम्ही हांगा जमल्या एज अ काँग्रेस मेंबर म्हणून, पूण आज पुराय गोंयचो आवाज, पुराय गोंयकारांचे त्रास, गोंयकारांच्यो समस्या, एक आवाज जाका कोणूच सायलेन्स करपाक शकना अशें आमी गोंयकारांचो आवाज जो आसा तो आज तुमच्या मुखार हांगा दवरता. गोंयकारांनी गोंय एक स्वप्न पळयल्लें. आमी जे गोंय इनहेरिटेड केल्लें तें आज गोंय आमच्या भुरग्यांक लागून उरलेलें ना. ह्या सरकाराच्या अंडर क्रायम रेट वाडत आसा, डिस्क्रिमिनेशन हे वाडत आसा आणि गव्हर्नन्स स्पेशली हे टोटल कोलॅप्स जाल्ले आसा. भारत देशाचो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अ बेसिक फाउंडेशन या देशाचे, या देशान रावपी लोकांचे, ते आज खंय तरी अंडर अटॅक आसा आणि ओपनली आणि शेमलेसली हे सरकार ते अटॅक करीत आसा. इनफ इज इनफ, पुरो जालें. 29 तारखेक सगळे गोंयच्या जनतेचो आवाज, गोंयकारांचे प्रश्न, हे सगळे वी विल स्टँड टुगेदर एट आझाद मैदान फाल्यां सांजेच्या 4:30 वरांचेर. द पर्पज आमचो संविधान बचाव अभियान जो आमी फाल्यांच्यान चालू करता, ताचो होल पर्पज फाल्यां आझाद मैदानाचेर मेळपाचो, नॉट जस्ट टू प्रोटेस्ट, पूण टू रिक्लेम द डिग्निटी, द सिक्युरिटी and the opportunity for Goans in the years to come. फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर आमचो एक पीसफुल मार्च दिवजा सर्कला वयल्यान चालू जातलो आणि तो पीसफुल मार्च विल कल्मिनेट इनटू अ प्रोटेस्ट सभा एट आझाद मैदान. फाल्याच्या प्रोटेस्टाचे संविधान बचाव अभियान हाचे जे करंट इश्यूज आसात सध्या गोंयचे, ते वी आर गोइंग टू अड्रेस देम. हांव चड डिटेलान आज वचना, कित्याक फाल्यां पुराय गोंयच्या जनते मुखार आणि सगळे जे गोंयकार जे आसात हांच्या मुखार जी आज वस्तुस्थिती आसा ह्या राज्याची, ते आमी थंय उघड करपाचे आसा. आज रॅम्पंट ड्रग मिनियक जे आज युथांक काबार करता, जाचो पॉलिटिकल खंय तरी हातभार आसा, जाचे बॅकिंग आसा, ताका लागून आमी पळयलें की द सो कॉल्ड क्लेम हायेस्ट सीजर ऑफ ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ व्हॅल्यू, जेन्ना 4.3 kg कोकेन जप्त केले, ज्याची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली 43.2 करोड रुपये आशिल्ली. आणि क्रायम ब्रांच हे धरता, पुलिसाचे क्रायम ब्रांच हे धरता आणि एंटी नार्कोटिक सेल हे न्हिदला. आम्ही पहिले की मार्च महिन्यात, याच वर्षाच्या मार्च महिन्यात आम्ही पहिले की हायड्रोफ्रोनिकली ग्रोन वीड आणि जप्त केले, ज्याची किंमत आशिल्ली 11.67 crores
आणि पुलिसान खुलासो केला की हे थायलंडच्यान आयिल्ले म्हणून. सो आम्ही जर पळयत जाल्यार ह्याच वर्साक जवळपास 55 करोडाच्या वयर ड्रग्स गोंयांत सापडटा. 8 केसीस ते म्हणटा रेजिस्टर केले, 12 जाण अरेस्ट जाले. सो एंटी नार्कोटिक सेल करता कितें? ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री करता कितें? ह्या राज्याचो होम मिनिस्टर करता कितें? हो आज एक मोठो प्रश्न गोंयकारां मुखार आयिल्लो आसा. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की एक शॉकिंग इन्सिडंट जालो जे संविधान ह्या प्रत्येक मनशाची जी रक्षा करता. आमी पळयलें की एक दलित समाजाचे चली 17 वर्साचे पेडणेचे ताजेर मॉलेस्टेशनाचो अटेम्प्ट जाता आणि खंयच्या दिसा? आंबेडकर जयंती दिसा 14 एप्रिलाक पेडणेच्या गांवांत एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करपी एम्प्लॉई त्या दलित समाजाच्या चलयेचेर मॉलेस्टेशन करपाचो प्रयत्न करता. ताचेर पुलीस कांयच कारवाई करना. मॅटर एस्क्युलेट करून डीवायएसपी मेरेन पावता, एसपी मेरेन पावता, तरी काय जायना. जेन्ना सगळो गांव उठ्ठा, जेन्ना पुराय पेडणा तालुका उठ्ठा, तेन्ना खंय तरी 5 दिसांनी 19 तारखेक तो भुरगो अरेस्ट जाता. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की आज महिलांचेर अत्याचार हे वाडत आसात. गोंय जे एका तेंपार वॉज नोन टू बी सेफ प्लेस, सेफ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, ते आज उरलेलें ना. अनएम्प्लॉयमेंट जो आज कोर मुद्दो जाला. आज सकाळी हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान काहीशा पेपराचेर आमी पळयले की परत मुख्यमंत्र्यान आनी एक गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो एक प्रयत्न केला. तो म्हणटा की आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. अरे दर इलेक्शनां येता तेन्ना मुख्यमंत्री सांगता 10 ते 12 हजार आपूण नोकऱ्यो दितलो. कोविड काळाच्या टायमार याद करत जेन्ना झेडपी इलेक्शन जेन्ना आयले तेन्नाय सांगिल्ले 10,000 नोकऱ्यो दितलो. ताच्या उपरांत म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आयले तेन्नाय सांगले 10,000 नोकऱ्यो दिता. ताच्या उपरांत 2022चे असेंब्ली इलेक्शन आयले थंय सुद्धा आनी सरासर गोंयच्या युवकां बरोबर तांच्या भविष्या बरोबर हे खेळटात. थंय सांगले आमी नोकऱ्यो दितले. आता आमी पळयतात की ह्या वर्साच्या एंडाक खंय तरी परत झेडपी इलेक्शन येवपाचें आसा. परत हो मुख्यमंत्री आज सांगता आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. लज दिसता सांगपा एक गोंयकार म्हणून की आज गोंय हे नंबर 1 आज पाविल्लें आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नीती आयोग जाचे ह्या देशाचे प्रधानमंत्री हेड करता ताचो रिपोर्ट आसा की गोवा इज रँक्ड एज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ताचे उपरांत आमी पळयलें की आज बेसिक कमोडिटी ज्यो आसात तांचो प्राइस रायज इतलो वयर पावला की आज एक सामान्य मनीस, आज एक कॉमन मनशाक आज इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू सर्वाइव्ह. ही हॅज टू स्ट्रगल टू सर्वाइव्ह. आज मिडल क्लास मनीस, आज सामान्य गरीब मनीस ताजो बाबा आपलो दीस कसो वतलो हातून ह्या तो चिंतेन आसता. ताच्या उपरांत आमी पळयलें की गोंयांत एव्हरी डे एक्सिडंट केसी वाडत आसा. 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. कांय आठवड्या पयलीं आमी पळयलें की 5 गोंयकार एका दिसाक सोंपले. बाळेच्या गांवांत एक बसवालो हिट अँड रन केस करता आणि वचून यल्लापूर ह्या गांवांत वचून तो थंय रावता. म्हणजे कोणाचोच आज कंट्रोल ना. कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ताच्या उपरांत आमी ज्यो बेसिक अमेनिटीज आसात ह्या संविधाना भितर जे आमचे राईट, आमचे जे अधिकार जातून सांगला की बेसिक अमेनिटीज लाईक इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, हेल्थ फेसिलिटीज हे प्रत्येक मनशाक मेळपाक जाय ते आज गोंयांत मेळना. आता तुम्ही पहिले ही प्रेस कॉन्फरन्स चालू असतानाच लाईट गेली. पूण हे जे क्रोनी मित्र या सरकाराचे आसात ज्यांनी करोडांनी रुपया या सरकाराक टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी फारीक करू ना, तांचे इलेक्ट्रिसिटी कापनाय. पूण सामान्य मनीस, सामान्य गोंयकार, गरीब गोंयकार जर तर 1 महिन्याचे इलेक्ट्रिसिटी जर बिल भरना 15 दिसांनी हे लाईट कापपा येता. उदक आज उदकाक पुराय गोंयभर आज गोंयकार तळमळटात अक्षरशः उदकाक. पूण आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें मुरमुगांवच्या तालुक्यात खास करून दाबोळे उदकाची पायपलायन फुट्टा
लाखांनी लिटर उदक थंय वेस्ट जाता, पूण जो मनीस तें करता ताचेर कांयच कारवाई जायना. आमी काँग्रेस पक्षान हो विशय उठयल्लो, आमी कंप्लेन दिल्ली की जो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या सरकाराचो जो जावंय आसा MVR ताचेर केस जावपाक जाय, पूण हे सरकार दोळे धापून ताचेर निग्लेक्ट करता. आज आमी पळयले की हे सरकार आमची भाटां, बेसां, दोंगर हे सगळे विकपाक उठला. हे सरकार ज्या सरकारान 2011 गोंयकारांक एक आश्वासन दाखयले, परिवर्तनाचें आश्वासन, आणि सांगले की आमचो सरकार येतकीर 100 दिसांनी आमी रिजनल प्लॅन हाडटले म्हणून. आज 13 वर्सां जाली तरी हे रिजनल प्लॅनाचो नाव उल्लेख घेनात, पूण फक्त अमेंडमेंटां हाडटा. 16B हाडले, 17(2) हाडले, 39A हाडले, आणि आपल्याक जाय ते जागे पॉकेटांनी हाणी काढून दिल्लीकारांच्या, हैदराबादाच्या लोकांच्या गळ्यात घातले. आमी कालूच पळयले की ईडीन 1000+ कोटीची जे इल्लीगल जाग्याची केस मुखार येता आणि SIT न्हिदला. हाच्या वयल्यान दाखोवन दिता की हे सरकार, हे गोंय राज्याचे सरकार, हाचो कसलोच कंट्रोल ना. आज एक क्लियर मेसेज आमी ह्या सरकाराक दिवपाक सोदता की गोवा डिझर्व्स बेटर गव्हर्नन्स, बेटर ट्रान्सपरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी. जर तर सरकार आमच्या युथाचो राईट प्रोटेक्ट करपाक शकना, आमच्या महिलांचो राईट प्रोटेक्ट करपाक शकना, जे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आसा त्यांचो जर राईट प्रोटेक्ट करपाक शकना, जाल्यार गोंयची जनता हे मुखार जे येतात त्यांना 100% चेंज करतली. आमी खुबशे असे मुद्दे आसात जे हे संविधान बचाव अभियानान हे गोंयकारां मुखार हाडटले, गोंयकारांचो आवाज जावन आसा. कित्याक आज जे एक ब्लिक फ्युचर जे आमकां आज दिसता अंडर दीस करप्ट रिजीम, ह्या गोंयकारांक हांव याद करून दिवपाक सोदता की आमचे विजन जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशनाचे आसा, जे 75 वर्सां पयलीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे आमकां अधिकार, तातूंत आमच्यो गॅरंटीज लायक जस्टीस, लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रटर्निटी सगळ्यांक जे दिल्ले पळय, हे खंय तरी म्हाका दिसता आज लोकांक याद करून दिवपाचो टायम आयिल्लो आसा. पूण ह्या सरकारान, जे करंट बीजेपीचे सरकार आसा, they have lost sight of its duty to protect the values which are given in the constitution. डेमोक्रेसी भितर सरकाराचो अधिकार असता की लोकांचो राईट प्रोटेक्ट करप, तांचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करप. पूण हे सरकार प्रत्येक पावला, प्रत्येक फ्रंटाक फेल जाल्लें आसा. आज टायम आयिल्लो आसा की प्रत्येक गोंयकारान आज उबो रावचो पडटलो, प्रत्येक गोंयकारान आवाज उठोवचो पडटलो, प्रत्येक गोंयकारान आपल्या अधिकाराक झगडचे पडटले. आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता एकत्र येवपाक जाय. आमचे राज्य, आमची हेरिटेज आणि आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक. म्हाका दिसता ह्या चलो पणजी, चलो संविधान बचाव अभियानात आम्ही युनाइट जाऊया अंडर द बॅनर ऑफ संविधान बचाव अभियान. गोवा इज reaffirming its commitment to the values that define it: justice, equality, and the protection of every citizen's fundamental rights. भारताच्या संविधानान मान आणि गर्वाची हमी आमकां दिता, पूण हे सरकार आमकां फक्त निराशाचीच आणि उदास जावपाचीच हमी आमकां दाखयता. म्हाका दिसता परत एकदा फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून हांगा जमूंक ना. आमी गोंयकारांचो आवाज, आमी सगळे गोंयकार म्हणून फाल्यां एकत्र येवया. काँग्रेस इज विथ द पीपल, काँग्रेस इज फॉर गोवा, आणि टुगेदर वी विल फाईट, वी विल राईज अँड वी विल विन बॅक द सोल ऑफ गोवा. जे आज या
बीजेपीच्या भ्रष्ट सरकारान जे गोयचे सोल जे आज विकला ते खंय तरी आज एकत्र येऊन आम्ही ते परत हाडपाचो प्रयत्न करूया. दिवसा सर्कल फाल्यां 4 वरांचेर दिवजा सर्कला कडल्यान आमी एक पीसफूल आमचो मार्च स्टार्ट जातलो टू आझाद मैदान आणि 4:30 वरांचेर आमचो जेन्ना मार्च थंय पावता तेन्ना आमचें अभियान आझाद मैदाना वयल्यान चालू जातलें. ओके. कितले क्राउड एक्सपेक्टेड केला आणि तुमकां एनजीओचो भितर कितें सपोर्ट आसा तेंच्यांनी हें केला तुमकां अशें किंवा तुमी तांकां हें केला वचून हें की तुमी येया म्हणून? हांवें तुका पयलीं सांगलें तशें की हो प्रोटेस्ट न्ही आणि हे आमी हांगा आज काँग्रेस मेंबर असे बसले अशें न्ही. आज हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आपले पुराय 40 मतदारसंघ ह्या अभियानाक आमी आमचे जे दक्षिण गोंयचे जे खासदार आसात कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस तांचे अंडर आमी एक कमिटी काडिल्ली. त्या कमिटीन गेल्ले 5 दीस बरेच काम केला. पुराय गोंयचे जे आमचे 40 जे ब्लॉक आसात हे सगळ्यो ब्लॉक कमिटी आमचे इतर सगळे कार्यकर्ते हे पुराय गोंयच्याक फाल्यां दिवजा सर्कला कडेन येतले आणि सगळ्या गोंयचो आवाज जे गोंयचे गोंयकारांचे जे प्रश्न आसात ते म्हाका दिसता फाल्यां तुमकां थंय दिसून येतले. आमची सगळी फ्रंटल विंग्स आमचे मेन ऑर्गनायझेशन आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट आमच्यो महिला विंग आमचे युथ विंग हे फाल्यां मोठ्या संख्येन थंय आसतले. पूण परत एकदा तुमी विचारले तशें म्हाका दिसता हो सगळ्यांचो आवाज इनफॅक्ट हो तुमचो सुद्धा आवाज की पत्रकारांचो सुद्धा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जे आमी म्हणटा की आमी पयलें की सरकार कशा पद्दतीन दबाव हाडपाचो प्रयत्न करता. जे फंडामेंटल रायट्स आसा आमच्या संविधाना अंडर ते खंय तरी तोडपाचो प्रयत्न करता, ताचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता टायम आयिल्लो आसा की आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन स्ट्रॉंगपणे आता म्हाका दिसता ह्या सरकाराच्या विरुद्ध ज्यो चुको आसा त्यो दाखोवन दिवच्यो पडटल्यो. काँग्रेस बॅनराच्या अंडर जावचें ना न्ही. हो काँग्रेस पार्टीचोच प्रोटेस्ट पूण हो गोंयकाराचो प्रोटेस्ट. आज तुमकां सांगलें तशें की काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा. काँग्रेस म्हणटा ते सदांच गोंयचे बरोबर आसतले आणि जे गोंयचे जे सोल आसा जे आज खंय तरी ह्या सरकारान विकला ते परत युनायट जावया, परत सोल परत हाडपाक. पणजेच्या आमदारान एक घोषणा केली काडटले तो विशय तुम्ही घेतले? सगळे विषय जे 100 दिसांनी कसिनो काडटा म्हणून सांगिल्ले पूण आमी आतां पळयता की 100 मिटरापेक्षा व्हडली कसिनो पणजेर येवपाची आहा. ताचेर मुख्यमंत्र्याचे कितें स्टेटमेंट येता ते पळोवया मरे. ताणें सांगिल्लें की हाज्या मुखार आपूण काय रिन्युअल करचो ना पूण उडपीच्या गांवान उडपीच्या एका ड्राय डॉकान 100 मिटराच्या पेक्षा व्हडली कसिनो रेडी जाता. कोणाची ती? रिपोर्ट्स असे आसात की ती गोंयांत येवपाची म्हणून. जर डॉल्फिन ती बारकेली बोट पळय कसिनो ती काडून ही येवपाची आसा. सो म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्न फाल्यां त्या थंय प्रोटेस्टांनी येतले. आज एन्व्हायरमेंट कशें हे सरकारान डिस्ट्रॉय केलें ते ताचेरूय आमी फाल्यां वी वील एनलायटन ऑफ इट. अमित भाग इम्पोर्टेंट जे job. Now 4 months have been passed, no one is talking about it. What is आज तुका सांगलें तशें की प्रत्येक आज गोंयचो जो युवक आसा तो आज हे सरकार आज मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट काढ आनी पळय की आमी 10,000 12,000 जॉब दितले. अरे जे जॉब आमी एक व्हाईट पेपर मागिल्लो, आमी ह्या सरकारा कडेन व्हाईट पेपर मागिल्लो की खंयच्या डिपार्टमेंटान कितल्यो नोकऱ्यो येवपाच्यो आसा आणि कितले लोक एक्सटेन्शनाचेर आसा म्हणून. हे सरकार अजूनही ताचेर कांयच दिना. फाटले जे अधिवेशन जाले थंय सुद्धा आमी सरकाराक घेराव घातिल्लो की बाबा हे क्लियर यो गोंयच्या युवकांक कळूनय कितले जॉब येवपाचे आसा ते. तूं आतां PWDचो चीफ इंजिनियराचोच घे मरे, कितली एक्सटेन्शनां जाली म्हणजे कोण गोंयकार केपेबल ना. WRD डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर कितले एक्सटेन्शन बी एक्सटेन्शन चालू आहा म्हणजे कोण गोंयकार थंय त्या जाग्यार फीट जावपाक कोण केपेबल ना. म्हाका दिसता हे सरकार फक्त युवकांच्या भविश्याकडे खेळटा
आज प्रत्येक युवक शिकून जातकीच ताका ब्लँक दिसता, ताका कळना आपूण आतां मुखार ताका नोकरी मेळटली, कित्याक ऑपॉर्च्युनिटीज ना. हे सरकारान फक्त जागे भाटां बेसां विकून फक्त गोंय काबार केले. एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टीन कांयच ना ह्या सरकाराचो विजय. आमी आतां टुरिझम सेक्टरान तूं पळय, आज टुरिझम सेक्टर इज डिक्लायनिंग. गोवा आज एक ड्रग डेस्टिनेशन जाल्ल्या, गोंय आज एक रेप डेस्टिनेशन जाल्ल्या, गोंय आज एक मर्डर डेस्टिनेशन जाल्ल्या. गोंयकार आतां सध्या गरमे दिसांनी जे बाबडे वॉटरफॉलाचेर वतात थंय सुद्धा आज माणसुकी ना बरें, परत तूं थंय वाचतलो म्हणून. आमी पयले कितले भुरगे बुडटा थंय. सो सरकाराचो कसलोच प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणटा तो ना. अरे टुरिझम म्हणटा ते आमकां देवादयेन आमकां कोस्टल बेल्ट मेळ्ळा, ते सोडले जाल्यार ह्या सरकाराकडे आज एक टुरिस्ट जर गोंयान जर देंवत जाल्यार तूं सांग म्हाका टुरिस्टाक वॉट आर दी ऑफरिंग. कॅन अ टुरिस्ट हू कम्स डावन एट बोथ दाबोली, मेजमेर एंड भोपाळ, डू वी हॅव 10 लिस्ट ऑफ एक्टिव्हिटीज? आमचे कडेन कितें आहा रे? फक्त बागा, कलंगूट, मोर्जे, आशवे हे बीच सोडले जाल्यार ह्या सरकारान टुरिझमान कितें केल्लें आसा? कांयच ना सरकाराकडे. हिंटरलँड टुरिझम म्हणून उलयता, कितें आहा हिंटरलँड टुरिझम म्हाका सांग. जो त्या भितर हिंटरलँड टुरिझमाक बाबडो वॉटरफॉलाचेर वता तो सुद्धा थंय बुडून मरता, कसलीच फेसिलिटी ना. सो दीस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. म्हादयचे तुम्ही इश्यू